क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, याजक भावांनो, आनी आज व्हडा संतोशान उल्हासान देवाचो याजक केल्ल्याक अर्गां बलिदान भेटोवच्या मानादीक बाब रॉबिन सांतमायर आज हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्या तुमच्या लागीं हांवें एक सवाल विचारलें जाल्यार एका याजकाच्या जिणयेची विशेशणां एडजेक्टिव्स खंयची सांगा. त्या सवालाक म्हजी जाप आसा अशी: एक याजक जावन आसा मोलादीक, एक याजक जावन आसा मानादीक. ह्या दोन संगती विशांत देवाचें उतर म्हाका आनी तुमकां कितें सांगता तें नियाळ करूंक मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो तुमकां हांव उलो दितां. वर्द मेळ्ळेल्या दिसांतावन फादर रॉबिनाक आमी मानादीक म्हणून आपोवंक सुरू केलां. तो मानादीक जाल्लो तो देवाक मोलादीक देखून. तो मोलादीक कसो जालो ह्या सवालाक आमी अशी जाप दिवयेत. देवान आपयलोलो केदाळरी देवाक मोलादीक, कित्याक म्हळ्यार तो देवाक जाय जाल्लो. पवित्र पुस्तक हाका साक्ष. बळवंत मनीस सामसांव देवान आपल्या परजेचेर राजवटकी चलोवंक विंचलोलो नितीकर्त. ताचे आवय शेतान काम करता आसतना तिका एक भुरगो जल्मतलो, तो देवाचो नाजीर जातलो म्हणून बडवो तिका सांगता. जाणवयान बरलोलो प्रवादी सामुएल हान्नाक कसो जल्माता म्हणलें आमी सकट जाणाव. हान्नाक आपणाक एक भुरगो जाय म्हणून हर एक दीस ती शिलोंतल्या देवाळाक वचोन रडटाली, मागताली. देव तिचे मागणें आयकता, तिका सामुएल जल्माता. सामुएल भुरगो आसतनाच ताका ती शिलोंतल्या देवाळान भेटयता आनी देवाच्या सेवेक याजक एलीच्या हातांत सामुएलीक सोडता. जुआंव बाप्तिस्त सोम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो प्रवादी. ताचो जल्म कसो जाता तेंय आमी जाणाव मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो. तुजी पतीण वांजडी म्हणून संवसारान लेखलेली एलिझाबेथ एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जातली म्हणून बडवो देवाळान बलिदान भेटोवंक गेल्ल्या जाकारीक खबर दिता. आपोस्तलांक विस्ताना जेजू मागणें करता. दोंगरातावन देंवोन तो आपणाक जाय जाल्ल्या 12 जाणांक आपल्या शिसा मदलो विंचता. आपल्या शिसा मदल्या 72 जाणांक तो आपले मिसांव काम करूंक धाडटा. अशें मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, देव आपल्या मिसावांक आपणाक जाय जाल्ल्यांक विंचता आनी विंचलेल्यांक आपयता आनी देवाचें उतर परगट करचें काम आमी जाणाव सगळ्यांक मेळना, देखून कोणाक मेळटा ताची जिणी आनी तो मोलादीक जावन आसा. हांव तत्वशास्त्री शिकता आसतना सेमिनारीच्या लायब्ररींत ट्रेजर इन क्ले म्हणलें पुस्तक हांवें पळयल्लें. हो बूक फुलटन शीन म्हणल्या आर्च बिस्पान बरयल्लो. ताची जिणये कथा त्या बुकांत आसा, ट्रेजर इन क्ले. ट्रेजर इन क्ले म्हळ्यार मातयेंतलें दिरवें. हे मातयेंतलें दिरवें ताणें ताच्या देव आपोवण्याक सरी केलां. हें सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्हय, बगर देवा तावन येता म्हणलें दाखोवच्या खातीर आमी हें दिरवें मातयेंतल्या आयदनांनी वावयता. असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्हय, बगर देवा तावन येता म्हणलें दाखोवच्या खातीर आमी हें दिरवें मातयेंतल्या आयदनांनी वावयता. पावलाची ही उतरां पुरो आमकां मेळ्ळेलें तें दिरवें कित्याक मोलादीक म्हूण समजोंक. हे मागोवन घेतलेलें न्हय, बगर देवान दिल्लें.
दिरवें कित्याक म्हळ्यार देवान विंचल्लें मनशान न्हय. दिरवें कित्याक म्हळ्यार देवान आपयल्लें मनशान न्हय. देखून हेब्रेव घरांक बरयलेल्या पत्रांत मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो बरयणार म्हणटा, असली वडवीक कोणीय मनीस आपलेच तकी हातीं घेना, देव ताका ती फावो करता. जोना प्रवादी निनिवेक गेल्लो ताच्या कुशेन न्हय. जेरमाया 19 वर्सांच्या प्रायर प्रवादी जाल्लो तो आशेल्लो ताच्या खातीर म्हणल्या खातीर न्हय, देव तांकां आपयता म्हणल्या खातीर. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आज फादर रॉबिन मोलादीक कित्याक ताका देवान विंचलां आनी ताचें मिसांव करूंक याजक जावन आपयलां. वर्द मेळिल्ल्या तावन रॉबिनाक आमी मानादीक म्हणून आपोवंक सुरू केलां, आरंभ केला. मानादीक म्हणून आपोवचें एक, मानादीक जावचें आनीक. हे मानादीक जावचें कशें म्हणलें आज आमी सगळ्यांनी प्रत्येक तरान मानादीक बाब रॉबिनान नियाळ करी जाय. पवित्र पुस्तका उपरांत इगर्ज मातेंत भोव फामाद आनी लोकान वाचलोलो ग्रंथ जावन आसा थॉमस ए केम्पिसाचो क्रिस्ताचो पाटलाव. तातूंत एका याजकाची वडवीक भोव अपुरबायेन तो वर्णिता. हर एक याजक पवित्र वेदीचेर बलिदान भेटयतना देवाक मान दिता, आंजांक संतोसायता, इगर्ज वाडयता, जिव्यांक कुमक करता, मेल्ल्यांक विशेव दिता आनी आपणाक सर्व बऱ्याचो वांटेली करता. परतून सांगता, हर एक याजक आपलें बलिदान भेटयतना देवाक मान दिता, आंजांक संतोसायता, इगर्ज वाडयता, जिव्यांक कुमक करता, मेल्ल्यांक विशेव दिता आनी आपणाक सर्व बऱ्याचो वांटेली करता. जर एक याजक आपणे भेटोवच्या मिसांत देवाक मान दिता, आंजांक संतोसायता, इगर्ज वाडयता, जिव्यांक कुमक करता, मेल्ल्यांक विशेव दिता आनी ताकाच सर्व बरें जोण घेता, तर तो याजक मानादीक जाता. हर एक दीस, म्हयने आनी वर्सां पाशार जातना याजक हें चड आनी चड समजता. कितलें बरें ताचें बलिदान जाता तितलो तो मानादीक जाता. आयच्या वांजेलांत फादर रॉबिन आनी आमी सगळे आसतना वांजेलांत कितें घडटा तें आयकलें. एक याजकान मानादीक जाय तर सोम्याचो पाटलाव करूंक आशिल्ल्या तेगांक सोम्यान दिल्ली जाप समजून घे जाय. सोम्याचे पाटलाव करूंक आशिल्ले तेग जण पयलो म्हणटा, तूं वेताय थंय हांवूय येतां. ताका जेजूची जाप कोल्यांक माटी आसात, सुकट्यांक गोंटेर आसात, मनशा पुताक मातेन तेंकूंक सयत सुवात ना. सोम्याच्या पाटलाव केल्ल्याक संवसार ना. तो सोम्याचो देखून ताका संवसाराची भद्रती ना. दुसरो म्हणटा, सोम्या हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत पुणी म्हाका अवकाश करून दी. ताका जेजूची जाप मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावंदीत तूं ये. सोम्याचो पाटलाव केल्ल्याक कुटाम ना. तो सोम्याचो देखून सक्कट लोक ताचें कुटाम जावन आसा. तिसरो म्हणटा, हांव घरच्यांक आदेवस म्हणून येतां. ताका जेजूची जाप नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. सोम्याचो पाटलाव कोण करता तो तासोय न्हय, आपलेंपणूच ताणें सांडी जाय. मानादीक जाय तर ताणें संवसार सांडी जाय, कुटाम सांडी जाय आनी अकरेक आपणाचें म्हूण कितें आसा तें ताणें सांडी जाय. आज मानादीक म्हणून आमी आपोवचो फादर रॉबिन नीज जावन मानादीक जावन वाडो आनी आपूण कितलो मोलादीक म्हणलें समजून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सर्व फादर रॉबिनाक उल्हास पाठयता, कित्याक देवान ताका मणियारपणाचें दिरवें फावो केलां. उल्हास पाठोवच्या तितलेंच आमी ताचे खातीर आज मागता, कित्याक तें दिरवें ताका मातयेच्या आयदनान दिलां. संवसाराच्या वशाक बली जायनासतना
सैतानाच्या ताळणीक पडनासतना सोडून आयलेलें परत धरिनासतना पयशा आनी पदवे फाटल्यान धांवनासतना जियेवचेंच मातयेच्या आयदनान दिरवें वावोवचें. हें करच्यांत देवाचो हात ताचेर आसूं, देवाची मांडावळ समजूची शाती ताका मेळो आनी देवाची कृपा सदांच ताचे थंय काम करूं. आमेन.